भुरग्यांनी सदांच आपली जिद्द राखून ध्येय गाठपाक जाय। जो भुरगो आपल्या आयुष्यात ध्येय गाठपाक यत्न करता तो यशस्वी जाता। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हे उलयलो। कळंगूट GCIन 10वी आनी 12वीच्या बरे मार्क घेवन पास जाल्ल्या भुरग्यांचो भोवमान केलो। बर्थडे बॉय आमदार मायकल लोबो सुवाळ्याक मुखेल मानेस्त आशिल्लो। That nothing is impossible. Whatever is in your mind, you must say that it is not impossible. Whatever you want to do. If you want to be a businessman, you want to be a doctor, you want to be an advocate, it is not impossible. If you have the will, if you say within you that I will do it, I am destined to do it, I am born to do it, that is why I got this degree. And all the other students, all the other children who have not got the degree also, means who have not excelled, who have got second class, they also can do. It's not that everybody will become a doctor, somebody will become a nurse, somebody will become something else, but you must have it with you. It's not that you fail once, you reach to it and you have failed. You try it again, try it third time, fourth time, fifth time, and you will achieve. Nothing is impossible. म्हापशा बस स्टँडा वयले टॅक्सीवाले सामके बेजार आसात। टॅक्सीचो काउंटर आसा जुन्या बस स्टँडार, मात ट्युरिस्ट बशी पॅसेंजरांक नव्या बस स्टँडार देंवयतात। धंदो सामको काबार जाला म्हण टॅक्सीवाले बोवाळ मारतात। बसवाल्यांनी जुन्याच बस स्टँडार लोकांक देंवोवचे म्हण टॅक्सीवाल्यांची मागणी। बिझनेस आमचो सध्या स्लॅक जाला हांगा पावसान हांगा सध्या बिझनेस स्लॅक जाला कित्या खातीर हांगा बशी थोडे बशी हांगा येता, थोडे बशी थंय वयतात। खंय म्हणजे वयता पेट्रोल पंपार पार्किंग आहा पळय थंय व्हरतात थोडे बशी। थंय सगळो तो चिखल जाला। आमी आतां फाटल्या 6 म्हयन्याक थंय धुल्ले नासले, 6 म्हयने धुल्लो खाल्लो, आतां थंय चिखल खावचो पडटा आमकां। चिखलान थंय बशी रावना, थोडे हांगा येता, थोडे थंय धरल्यात आनी मागीर कितें मेळटा 1-2 भाडीची आमी मारता हांगासर, आनी कांय ना आमकां। सद्या म्हणणें कितें आमकां ते बशी हांगा हाडच्यो, पयलींच्या बस स्टँडार हाडच्यो आनी आमकां कितें 4 पयशे मेळटले मागीर हांगा सोडपाक। आदल्या सारकेच करचें आदल्या सारकेच करचें हय थोडे। ते सिजनाक व्हरतात एक ओके न्हू, कित्याक हांगासर पार्किंग बिर्किंग प्रॉब्लम जाता मातसो। त्रास जाता आमकां ह्यो पार्किंग आमचे प्रिपेड कावंटर हांगासर आहा, आमकां बिजनेस कांय ना। बसी येवन खिचोत दवरता ते पेट्रोल पंपाच्या फुडल्यान तांबडे मातयेन, गिमान थंय आतां धुल्लो जातालो आनी आतां पावसान सगळो रेबो जाला। गाडी कस्टमरांकूय प्रॉब्लेम जाता आनी आमकांय भाडी बिडी कांय मेळना, आनी गाडयो दुसऱ्यो आहा पळय ती भाडी मारतात। किंवा प्रायवेट गाडयो जावं दुसऱ्यो ट्युरिस्ट गाडयो भरल्यो आहा पळय, टॅक्सीक आमकां हांगा धरनाक कितेंच ना। कावंटर घालून दिला तो हांगासर आहा, लोकांनी गाडी हांगा न्ही हाडला, इन्स्टॉलमेंट जायना कांय जायना। ताका लागून हांगा त्यो गाडयो आमच्या ऑफिसा फुडल्यान हाडून दवरच्यो ह्यो। पयलीं हांगा लागताल्यो हय पयलीं हांगा लागताल्यो, त्यो पयलीं लागता त्यो हांगा हाडून दवरच्यो। गाडयो सगळ्यो त्यो थोडे सीट तिचो चडश्यो गाडयो तिचोरूच आसता, हांगा भितर गाडयो देयना आनी आमकां हांगा काम ना कांय। आमच्या हांगा एक गोंयांत खेळा मळार सगळ्या क्षेत्रांत बऱ्यापैकी उदरगत जाल्या। फाटल्या 30 वर्सांत ज्यो साधन सुविधा उब्यो जावंक ना त्यो 4 वर्सांत तयार जाल्यात। खेळा मंत्री रमेश तवडकार हे उलयलो। फातोर्डा गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळान ट्रेनिंग सेंटराचें उक्तावण केलें। हे सेंटर उगडूंक थंयच्या श्री दामबाबाच्या घोडे संस्थेन GFDCक आदार दिला। आज संबंध गोंयच्या बाबतीत जर पळयलें जायत की वेगवेगळ्या खेळा मळाचेर आमी योग्य तरेन विकास करता आसतनाच आनी म्हाका दिसता की गेले सादारणशे 5 वर्सांच्या पयले किंवा 10 वर्सांच्या पयले जर एकंदर खेळा मळाचेर गोंयाचे एका प्रकारचे मोठे गॅप आमकां दिश्टी पडटले आनी ते भरून काडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गेल्या 4 वर्सां भितर आमी जे भरपूर कश्ट केले आनी त्या मुळे आमकां अशे तरेचे रिजल्ट मेळटा आसतना खूब आनंद जाता की वेगवेगळ्या मळाचेर आज इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतीत जर पळयलें जायत आमी सगळ्यांनी मानपाक जाय की फाटल्या एक 30-35 वर्सां ज्यो गोश्टी घडलेल्यो त्यो गोश्टी फाटल्या 4-4.25 वर्सां भितर घडलेल्यो आसा हे आमी गोंयच्या सगळ्या जनतेन मान्य करपाक जाय। It is not important only to start a center. It is very important to maintain the center. And that's why, while I thank all the parents for enrolling their children in the center, I request them to send the children regularly for practice. खरें म्हणल्यार फुटबॉल म्हणल्यार गोंयकाराचो जीव। जशें आमकां सकाळ आमकां गोंयकारांक शीत आनी हुमण लागता
त्याच बरोबर आमकां नुस्तें लागता तशें आमकां जर कित्याक जर आवड आसा जाल्यार ती म्हळ्यार फुटबॉलान आवड आसा आनी फुटबॉल नोकळो असो एकलोय गोंयकार सांपडपाक कठीण. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.